मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक अत्यंत बरी स्कीम काढली, पीएम रोजगार योजनेमध्ये पीएम विश्वकर्मा तो आर्टिस्ट आसा, तो वेगवेगळे आर्टांतल्यान आपले पोट भरपाचो प्रयत्न करता. तांचे खातीर ही स्कीम आशिल्ली की तांणी रजिस्टर जावप, तांणी तांकां किट आपले ज्या क्षेत्रांत आपूण काम करता तांकां 15,000चे किट अलावन्स मेळटाले. तातूंतल्यान तुमी किट घेवप. कोण टेलर आसपाक शकता, कोण कार्पेंटर आसपाक शकता, कोण प्लंबर आसपाक शकता. ताका एकदम ते किट घेवपाचे पयशे मेळ्ळे की ताका 1 लाख रुपया लोन दिता, 5% इंट्रेस्ट. 5% इंट्रेस्टान तुका खंयच लोन मेळना. आनी जाय जाल्यार आनीक 1 लाख 2 लाख अशें घेवपाक मेळटा. म्हाका MSMEचो डायरेक्टर सांगता बदल फॉर्मां खूब जाणांनी भरली ऑनलायन. 30,000 काय 40,000 कितले म्हाका दिसता मेंबर्सांनी फॉर्मां भरली. तांणी किट अलावन्स सँक्शनूय केले. त्या भायर 1 लाख लोन सँक्शन केले. अरावंड 1,000 लोक आसा तांकां 1 लाख लोन सँक्शन केला. पूण फक्त 600 जाण येवपूच ना लोन घेवपाक. हांव मागता आर्टिस्टा कडेन कश्ट केले शिवाय, त्रास काडले शिवाय बेश्टेच बशिले कडेन पयशे मेळपाक गव्हर्मेंटाचे पयशे बेश्टे बशिले कडेन कोणाक मेळना. सो हांव सगळ्या कडेन आर्टिस्टा कडेन मागता स्कील डेव्हलपमेंटाक प्रायम मिनिस्टर अत्यंत चड म्हत्व दिता. डॉक्टर प्रमोद सावंत गोंयांत स्कील डेव्हलपमेंटा खातीर ताणें स्पेशल क्लासीस ऑर्गनायज केल्या. स्कील डेव्हलपमेंटाचे सेंटर्स घालता. इनफॅक्ट गोंयांत मडगांव दक्षिणेक सुद्दां चीफ मिनिस्टरान म्हाका सांगलां एक सेंटर खंय मडगांव जाल्यार मडगांव घालया. म्हणजे अशे तरेचे प्रयत्न सरकाराच्या वतीन चालू आसा. फक्त आर्टिस्ट हे स्कील डेव्हलपमेंटाचो फायदो घेवपी आसा, तांणी अर्ज केल्ले आसा, तांणी सिरियसली घेवपाक जाय. खूब जाणांक कितें दिसता की ही स्कीम म्हणजे फक्त पयशे मेळपाची, ग्रांट घेवपाचे आनी परते फारीक करपाचे ना, अशी स्कीम न्ही. तुम्ही जर पैसे 1 लाख लोन घेऊन काम केले, पैसे भरले, तुमकां आनी मायज पैसे मेळटा. बँकेपेक्षा इंट्रेस्ट 5%. हे तुम्ही लक्षात दवरचें. हांव MSMEचे डायरेक्टर आनी तांच्या सगळ्या वांगड्याचें अभिनंदन करता. आज हें एक्झिबिशन हांगा मोवाडीकार आमी केलां, तांचें अभिनंदन करता. एक तुमकां दाखोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आनी तुमी ताजो ह्या स्किमीचो फायदो घेवचो. म्हजी रिक्वेस्ट इतलेंच की इतली बरी स्कीम आमी पळयतात की कर्नाटका, केरला, बाकीच्या राज्यांनी मोठ्या प्रमाणाचेर आर्टिस्ट ताजो फायदो घेता. राजस्थानात मोठ्या प्रमाणाचेर आर्टिस्ट फायदो घेता. गोंयांत कंपॅरेटिवली सुरवातेक मेंबर खूब जाले, 30,000 वयर मेंबर जाल्ले आसा, 30,000 वयर. पूण एक्चुअली जे पळय मेन हें आसा किट अलावन्स सुद्दां खूब जाणांनी घेतला. लोन घेवपा टायमार कोण फाटल्यान करता सगळें. जाका काम करपाची धमक आसा, जो काम करून स्वताच्या पांयाचेर उबो रावपाक सोदता, तो लोन घेवन ताज्या जागी मुखार वता. आनी म्हणून ह्या स्किमीचो फायदो तुम्ही सगळ्यांनी घेवचो अशें तुमचे कडेन मागता आनी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. प्रदर्शनी सह व्यापार मेले में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज का यह अवसर हम सभी के लिए अत्यंत गौरव और प्रसन्नता का विषय है, जहां हम अपने देश के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा, समर्पण और अद्वितीय कौशल्य का उत्सव मना रहे हैं। यह प्रदर्शनी केवल एक व्यापार मेला नहीं है, बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, आत्मनिर्भरता और उद्यमशीलता की सशक्त झलक है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व से प्रेरित होकर प्रारंभ की गई पीएम विश्वकर्मा योजना पारंपरिक कारीगरों को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। यह योजना विश्वकर्माओं को सम्मान और पहचान प्रदान करती है, जिन्होंने पीढ़ियों से भारत की आर्थिक और सांस्कृतिक नींव को सुदृढ़ किया है। यह प्रदर्शनी सह व्यापार मेला भारत सरकार तथा माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सतत प्रयासों का परिणाम है, जिसके माध्यम से कारीगरों को आधुनिक उपकरण, कौशल उन्नयन, वित्तीय समावेशन और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच प्रदान की जा रही है। आज यहाँ
हम परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संगम देख रहे हैं, जहां सदियों पुरानी कलाएं नए अवसरों से जुड़ रही है। यहाँ लगाए गए प्रत्येक स्टॉल में परिश्रम, सृजनशीलता, आत्मसम्मान की कहानी छिपी हुई है। मैं इस मंच से सभी कारीगरों और प्रदर्शकों का विशेष रूप से स्वागत करता हूँ, जो इस मेले की आत्मा है। आपका कौशल न केवल आजीविका का साधन है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की मजबूत आधार शिला भी है। मैं सभी अतिथियों, सहयोगी संस्थाओं, आयोजकों तथा इस कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान देने वाले प्रत्येक व्यक्ति के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। बेनिफिशरीची एक्झिबिशनाक काही इनॉग्रेशनाक आमच्या मदीं हजर आसात गोंय राज्याचे भौगोलिक मंत्री PWD मिनिस्टर दिगंबर कामत सर, त्याचबरोबर PM विश्वकर्माचे डिग्नेटरीज, आमचे हेर वांगडी सगळे माचयेर आसले ते ऑल द डिग्नेटरीज हांगा जमिल्ले सगळे विश्वकर्मा बेनिफिशरीज जेणी हांगा आपले प्रदर्शन जे आपल्या कडेन आर्ट वर्क आसा सो तेजें प्रदर्शन करपाक हांगा आयिल्ले सगळ्यांक हांव मागीर मोगाचो नमस्कार करता आनी येवकार दिता आनी सांगपाक सोदता की PM विश्वकर्मा ही सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्कीम आनी ह्या स्किमीचो आमी गोंयांत उपयोग करून घेवपाक जाय आनी ह्याच्या उपयोगान सेंट्रल गव्हर्मेंटान जे वेगळे वेगळे टूल किट्स सुद्दां दिल्ले आसात आनी थोड्यांक दिवपाचे आसा, मेळपाचे आसा, तर ह्या स्किमीचो आमी पुरेपूर कसो फायदो करून घेवपाक शकतले। सो आमची थोडीशी मनस्थिती आमी दवरपाक जाय आनी जे नॉर्म्स कितें आसात सो तेय पाळपाक जाय। सो जेणे करून फर्स्ट नॉर्म्स म्हणजे ट्रेनिंग। सो ह्या ट्रेनिंगाक सगळ्यांनी पार्टिसिपेट जावन आपूण एक एलिजिबल फॉर टूल किट हे जाणून घेवपाक जाय आनी टूल किटाची अवेलेबिलिटी करून घेवपाक जाय आनी ते टूल किटान थोड्यांक मेळ्ळेले आसा आनी ते मेळ्ळेल्यांनी कितें करप तर तेंच्या कडेन वेगळे वेगळे किट्स येयल्ले आसात, सो वेगळे वेगळे सामान आसा, सो तेजे आमी गोंयांत कसो उपयोग करपाक शकतले। गोंय तुमची कला तुमी दाखोवन ना बाबा आपल्याक हेच येयला हेजे आपूण कितें करूं ना, तर हेजे आपूण बऱ्या प्रमाणात कसो उपयोग करपाक शकता। सो जेणे करून गोंयकारांकय सुद्दां जे टूल किटाक येयले तेजे अवेरनेस जातले आनी ते आमी बऱ्या प्रमाणात उपयोग करपाक शकतले। सो आमचे डिपार्टमेंट आसा तुमच्या हेल्पा खातीर। सो जे PM विश्वकर्माचे स्किमीचे कितेंय डावट आसात सो जाल्यार आमच्या डिपार्टमेंटाक हेल्प घेवन सो आमी तुमकां जाय कितें सो ह्या एक्झिबिशन करपा खातीर तुमकां आनी कितें आसा आनी कशें एक्झिबिशनांनी आमचें कोऑर्डिनेशन जाता आनी आमकांय मागीर तुमचे डिफिकल्टीज कळटा। सो ह्यो सगळे डिफिकल्टीज आमी तुमच्यो सॉल्व करपा खातीर सो आमी अशी इन कोऑर्डिनेशन सो MSMEचे आनी आमचे डिपार्टमेंट अशे कोऑर्डिनेशनान आमी सगळ्यांनी फुडें वचया आनी गोंयचे ज्यो महिला वर्ग आसा सो त्यो तेंचे हात बळकट करया। हांव चड वेळ घेना सो हांव आयोजकाचे म्हाका उलोवपाक दिल्या बद्दल 2 शब्द सांगपाक थँक्यू म्हणटा। आप सभी के बीच में उपस्थित होकर मुझे मस्त अनुभव हुआ है। MSME DFO गोवा की ओर से आप सभी को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। MSME क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ये क्षेत्र नहीं केवल रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की अग्रणी योगदान देता है। गोवा जैसे गतिशील एवं संभावना से परिपूर्ण राज्य में MSME क्षेत्र के विकास की अपार संभावना है। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ MSME के मार्गदर्शन में MSME DFO गोवा निरंतर विभिन्न योजना और कार्यक्रम के माध्यम से उद्यमियों को तकनीकी, वित्तीय और विपणन सहायता प्रदान कर रहा है। हमारा उद्देश्य है कि प्रत्येक संभावित उद्यमी को सही मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और प्रोत्साहन उपलब्ध करवाया जाए। विशेष रूप से PM विश्वकर्मा स्कीम पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सतर्क बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। इस योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को कौशल उन्नयन, प्रशिक्षण, टूल किट, प्रोत्साहन, आसान ऋण सुविधा, डिजिटल लेन देन प्रोत्साहन और विपणन सहायता प्रदान की जा रही है।
गोवा राज्य में इस योजना के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम लाभान्वित हो रहे हैं। MSME DFO गोवा के पंजीकरण, मार्गदर्शन और समर्थन हेतु पूर्णतः प्रतिबंध है। टोटल गोवा में 35,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ, उसमें 13,000 लोग स्किल के रूप में ट्रेनिंग हुई और 1100 लोगों का लोन सेंक्शन हुआ, जिसमें 853 लोगों ने लोन प्राप्त कर लिया है और 4,362 लोगों को टूलकिट प्राप्त हो चुकी है। और मुझे आशा है कि इस प्रदर्शन में हमारे सभी विश्वकर्मा भाई बहनों को बहुत बड़ा मार्केट मिलेगा और भविष्य में ये इसी प्रकार का कार्य करते रहें और हमारे देश की प्रगति में भागीदार बने। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस अवसर का सभी लोग लाभ उठाएंगे। आप सभी को धन्यवाद। और तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।